हे मिलाग्रीन आमकां जायते लिसां धडे मेळटात. कोणाक ही मिलाग्र करूंक फुडाकार आयलो मेळ्ळी, कोणा लागीं पावर आसलो ही मिलाग्र करूंक. सो जेजूचे शीस जेजूचे नोदरेक हाडटात ते भुकेल्ले लोक. सांजचे तांकां जेवण खावंक कांयच ना, तांकां परतून नोगरांक वसूंक सांग म्हूण. आनी शीस जावन आसात ते जेजूक सांगतात तांचे लागीं 5 उंडे आनी 2 मासोळ्यो आसल्यो म्हूण. आनी शीस जावन आसात हे जे उंडे जेजून तांचे लागीं दिले आनी लोकांक वांटून दी म्हूण सांगलें. आनी शिसांनी लोकां मदें शिस्त घातली, तांकां बसोवन गोठा मदें बसून दवरले. आनी ते 12 जाणांनी 12 पांटल्यो उरलोले उंड्याचे कुडके आनी मासरेचे जेवण तांणी भरले. आनी तांकां पाठिंबो दिवपाक कोण? क्रिस्त, जेजू क्रिस्त. तो तांचे बरोबर आशिर्वादाचे मागणें करता. तो तांकां ते 5 उंडे घेवन तांचे बेसांव घालून तांकां ते लोकांक दिवंक सांगता. आनी जेजू तांकां सांगता ते लोकां मदें शिस्त घालूंक तांकां बसोवन जमनीर बस म्हूण राव म्हूण सांगता. आनी हो उंडो कितें जावन आसा? उंडो जावन आसा